श्रीकांत सोमजी केरकर खंयच्या गांवांत? केरी पेडणे गोवा। आमकां आदी खूब त्रास जाताले, हांगा वच थंय वच चलून वचूंक जाय, कोणाची हेल्प मागची पडटाली, मातशें व्हरताले मातशें हाडून हाडटाले, बाजाराक वयतलो जाल्यार नुस्तें हाडून वयतलो, आनी खंय वयतलो जाल्यार कसल्या कामाक अशें वयतलो जाल्यार आमकां मातशें कोणाक रिक्वेस्ट करता जाल्यार मातशें सांगचें पडटालें। आतां ती गरज पडना आमकां। आतां आमी स्वता आमी इंडिपेंडंट जाल्ले सारकें आतां आमकां गाडयेचो खूब उपयोग जाता। खंय वच, कोणाकय वच, केन्नाय वच, कशें वच, कोणाकय विचारपाची सांगपाची गरज ना, खंय वचूं येता अशें। तेका लागून आमकां ही फायद्याचेर खूब पडल्या, खूब फायदो जालो। पांयान आमी मुळांतच हँडिकॅप आसल्या पूण आमकां चलपाक बिलपाक त्रास खूब जाले। हय, तेका लागून आमकां ही गाडी एकदम बऱ्याक पडली, फायदेशीर जाल्ली आसा। हो इनिशिएटीव बरो घेतला तुमकां दिसता? हो इनिशिएटीव आमी भाऊ साहेबान जो केला तो आमकां खरोच बऱ्याक पडलो आनी एकदम बेस्ट बरें आनी आमकां तर एकदमच बऱ्याक पडलो। नाजाल्यार आमकां खूब त्रास आसले, हेचे कडेन माग तेचे कडेन माग, हेका रिक्वेस्ट कर तेका रिक्वेस्ट कर, मातसो येतार बाबा नाजाल्यार भाड्याचे मोटरसायकली करून ये वच करचें पडटालें। भाड्याचे पयशे खूब वयताले। आतां हें एकदम बऱ्याक पडलें आमकां, म्हणजे भाऊन जी आमकां ही स्कीम आमकां दिली आतां हँडिकॅपाक म्हणून एकदम बेस्ट आनी बऱ्याक पडलेली आसा। आज एक ल्हानसो कार्यक्रम आमी दवरलेलो खासदार निधीच्यान जे हँडिकॅप जे भाव आसा, दिव्यांग म्हणटात तेका हँडिकॅप म्हणून, हांचे खातीर जी स्कीम आपल्या MP लॅडांस आशिल्ली तांकां आमी व्हीलचेअर आनी ही व्हीलचेअर पर्यंत हें आशिल्लें, पूण आमी डिमांड करून हे स्किमीक म्हणजे आज फास्ट ह्या सगळ्या जगांत की जे काही स्कूटर चलोवंक शकतात, 3 व्हिलर चलोवंक शकतात अशें हांकां ते आमी 3 व्हिलर तातूंत घालून घेतल्यो। आणि जवळ गोंयान आमी आतां पर्यंत एक 18 अशी तरेची स्कूटर्स आमी हँडिकॅप 3 व्हिलर स्कूटर आमी सगळ्यांक दिल्यात। 18 आणि आज जवळ 4 जाणांक आज आमी हांगा रिलीज केल्या, हाजे पयलीं दिल्यो आनी एक 5-6 जाणांक दिवपाचे आसात। म्हणजे हे आयले आसात तांचे डॉक्युमेंटान उरल्या, परंतु येणाऱ्या फुडल्या 15 दिसांक आमी तेवूय रिलीज करतले। एक बरी गोष्ट आसा की ह्या सगळ्या स्किमीचो फायदो जे बावडे घरांतून भायर सरूं शकनाशिल्ले ते आज संपूर्ण आपापल्या तालुक्यान पणजे सारक्या हातून सगळ्यांक भोवूंक शकतात आणि तो एक आनंद वेगळोच आसा। त्यामुळे जे कितें खासदार निधीतून आमकां पयशे मेळ्ळे ते अशा आमच्या दिव्यांग आमच्या भावांक ताजो बरो फायदो मेळ्ळा अशें म्हणपाक कांय हरकत ना। ह्या एका स्कूटरीची कॉस्ट 3 व्हिलरची कॉस्ट जवळ 74 ते 75 हजार रुपया आसा आणि त्यामुळे पयशांचो प्रश्न, परंतु तांकां खंय तरी एक बाकीच्या बरोबर आमी आसा तरेचे कॉन्फिडन्स निर्माण जाल्लो आसा, ही बरी गोष्ट आसा। आणि त्यामुळे आपल्या स्वताचें काम खंय वचपाचें स्वता ह्या सगळ्या हातूंतल्यान ते करूं शकतात। त्यामुळे म्हाका तांकां हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि कोणाकय जर अशा पद्दतीचे मदत जाय अशें तरेन ताणें आमचे कडेन एप्लाय करचें। खासदार निधी हो आमी हाचे खातीर इल्लोसो स्पेशल दवरलेलो आसा, त्या माध्यमांतून आमी हो निधी अशे तरेचे व्हेकल्स तांकां आमी पुरयतले।